पावसाळ्यान जे कितें शक्य आसा, कित्याक गुडयो ह्यो रथाक लागतात, पूण गुडयो लावन तो रथ करप म्हणजे रथा सारको रथाचोच हे जातलो, पूण कितें तरी इको फ्रेंडली आसचें, म्हणजे नैसर्गीक रित्या जे आमकां उपलब्ध आसा तेजो वापर करून रथाचो आकार दिवचो आनी रथा भितर गणपती बसोवचो असो एक विचार आयलो. आनी म्हणून हो आमी सगळो जो वयल्यान सकयल पर्यंत जे कितें दिसता तें सगळें इको फ्रेंडली आसा. भायर जो आमचा अब्दागीर आहा तेका आमी अशी राती बसोन सगळ्यांनी ही धान्य लायला, ही दाळ आमी हेचे स्वस्तीक केला आनी तेजे मदीं जे दोट आसता ते आमी राजमान केला आनी जे थंय बॉर्डर कशी म्हटल्यार मदीं आमी लायला ते मुगान केला आनी थंय अशें गोलशें दिसता तुमकां ते आमी डाळीन केला आनी मागीर नाचना लायला आनी जे वायट आसा ते सगळें आमी साबुदाण्यान केला. उंदीर आमी एक साक घेतला आनी तेचेर सुपारीच्यो कल्ल्यो भितर घातला आनी आमी ते तोंड केला तेगेलें आनी आमी ते सुतलीन बांदला आनी अशें तोंड केला आनी फूल उंदीर केला.